नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकार. खबरो विस्तारा. केरळाचे धर्तेर गोंयचे टुरिजमाकय टॅगलायन आसूंक जाय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हिट ऑन. सगळ्या जाळवणदारांक एकठांय हाडून टुरिजम एक्ट करपाची गरज रोहनान उलोवन दाखयली. आमकां क्वालिटी टुरिस्ट जाय. रस्त्या कुशीक रांदपाचे हळशीक करपाचे प्रकार बंद जावंक कायद्यांत तरतूद करची पडटली. रेव्हेन्यू लिकेजीस बंद करपा खातीर अनरेग्युलेटेड सेक्टर रेग्युलेट करचो पडटलो. टॅक्सीवाल्यांक खंय ऑनलायन येवचेच पडटले म्हूण रोहन उलयला. Kerala has a very clear narrative. कितें म्हणटा ते केरला गॉड्स ओन कंट्री जालें. लास्ट 20 वर्सान आमचे गोंयचे नॅरेटिव्ह कितले फाटी चेंज जालें एंड वाय शुड इट चेंज? आय थिंक वी शुड क्रिएट अ नॅरेटिव्ह दॅट लुक्स अहेड and people identify what's that Goa. narrative? If there was a catch line, what's that catch line? It's going to come soon. We'll it's something. But what's your thought process? I'm not asking for an exact catch line. I have been a part but what's your, for you as a tourism minister, as a person who is born and brought up in this land, if you have to today market Goa to the world, what would be that catchphrase? हांवें IT मिनिस्टर आसतना हांवें गोवा आय स्पेल्ट आउट एज गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल म्हणून. आय सेड GOA गोवा गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल. वेन इट कम्स टू टुरिजम वी नीड टू थिंक मोर. एक असा हांवें पर्वत टुरिजमाची विचारलें बिकॉज ही गोंयची इमेज जाल्या. आय थिंक आय कॅन कनेक्ट दॅट इमेज टू युअर बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वर्सीस क्वांटिटी. द क्वांटिटी will get reduced when the quality goes up and the quality will go up when this image of pervert tourism goes down. How difficult, Rohan Bab, is that process? When you are sitting in the chair today, you said that it cannot happen overnight. 2 years, 3 years, how much time it would take to, I'm not saying a defining shift, but at least the pervert side goes maybe 20% and the quality side goes 80% at least for that to achieve. न्ही, पयलें समजूंक जाय वॉट इज पर्वट टुरिजम. ह्या पर्वट टुरिजमा खातीरूच तुका क्वांटिटी टुरिजम येता, क्वॉलिटी येना. आनी क्वॉलिटी येतली जाल्यार पर्वट बंद जावपा जाय म्हणटात. काल एक सादो हांव मिरामारच्यान पणजे येतालो. आय सॉ बस पार्क्ड इन कांपालो वे ऑन द फुटपाथ the people were littering around with their plates, they cooking केल्ले सगळे केल्ले. रांदतात सगळे करतात रस्त्यार सायडीन. Absolutely unacceptable. हांचे कडच्यान रेव्हेन्यू येना काय? हे टुरिस्ट आमकां बंद करचे पडटले. वी आर नॉट सेयिंग वॉट टुरिस्ट जाय काय नाका. जो टुरिस्ट येतलो अवश्य बसीन येवनी, ट्रॅक्सान येवनी, कित्यान येवनी, बट दे हॅव टू यूज अ लॉज. They have to use a 1-star or a 2-star hotel. They have to have every facilities of Goa being used. How are you going to ensure that? That is where the act comes in place. Okay. The act with the rules will speak about what are do's and what are don'ts. Basically, रस्त्याच्या सायडीन जी हळशीक चलता ती बंद जातली ह्या कायद्या लागून. इतली जर तुम्ही सांगपाक शकता गोंयकाराक? तो कायदो आसूं नासूं आजूय बंद जावंक शकता. कायद्यान कित्याक हाडटा आमी? टुरिजम कायद्यान कित्याक हाडटा? दॅट वी हॅव अ पर्टिक्युलर रोड मॅप फॉर एवरीबडी. सेक्टर जो आसा जितले म्हणतात की जितले रेग्युलेटेड सेक्टर आसा ताज्या की चड अनरेग्युलेटेड सेक्टर आसा, इन्क्लुडींग ल्हान ल्हान लॉजीस आनी हे तुगेले बोर्डिंग्स आनी सगळें. एंड द ट्रॅव्हल अँड टुरिजम असोसिएशन इटसेल्फ सेज दॅट द नंबर इज टू हाय अँड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दॅट रेव्हेन्यू. दॅट इज अ कंप्लीट ब्लॅक रेव्हेन्यू आय वूड से. हाजे खातीर तुमी कितें करतले? ऑल द स्टेक होल्डर्स, TTA जी आसा, बाकीचे आसा, ऑलरेडी चर्चा आतां सुरू करतले आमी. वी विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच वन. When you said that you will ask everybody to register, are you saying that there would be an amnesty period for everybody? But आज मेरेन जे जाला ते जाला. From here on, government is going to give you an amnesty period. Come, get registered, come in the ambit, and let's look at the wider reach of the sector and the actual revenue of the sector from there on. Is that what you are proposing? We have already had expectations from TTAG. आम्ही उलयल्या on a informal mode. Formalities need to be worked out. We also need to understand how we can join hands and do things. They have a lot of expectations from the government. Government has a lot of expectations from them. So टॅक्सीक हात लायतले काय तशें चलपाचें? टॅक्सी प्रमाणे मॅन्डेटरी कितें आसा रिक्वायरमेंट they have already complied. I understand from the industry there are still some shortfalls which need to be done.
So last few weeks I've been just spending to know where we stand. And I had given myself up to 30th of April to ensure that we start doing a few corrections and tell the departments to internally start making those things. तातून हांवें ease of doing business and online करपाक हातान घेतलें. फुडले विचार आतां घेता आसतना एवरी इंडस्ट्री टॅक्सी ऑनलायन जातल्यो. टॅक्सीकूय आपयतले, टॅक्सी कडेन उलयतले. आज टेक्नॉलॉजी कोणाक तूं दवरूंक शकना. Everybody has to get into that mode. Technology won't stop for anybody. We need to create a win-win situation. मास्क सोडू नकात, जुलय मेरेन तरी मास्क देवू नकात म्हूण GMCचो डीन दोतोर बांदेकाराचो उलो. कोविड एक्सपर्ट कमिटीचे बसकेंत चवथें ल्हार आयल्यार तयारे विशीं चर्चा जाली. वाशीन बुस्टर डोसाचे मोहिमेचो रिव्ह्यू जालो. बुस्टर डोस सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट दिवचे म्हूण खंय सुचोवणी आयल्या. 27 एप्रिलाक प्रधानमंत्री मोदीची सगळे मुख्यमंत्री आनी नोडल ऑफिसरां बरोबर म्हत्वाची विसी. We should not put our guards down by not wearing mask. The mask should be advisable till the June-July month, because any wave that goes, it takes at least 4 months for that wave to reappear or to disappear, and everything was presented accordingly. And we see as of now our infrastructure is very good for handling any kind of in case we get a fourth wave. Genome sequencing facility, we are getting our commissioned sequencing machine within about another maybe 2 weeks time, whereas Azilo has already installed, but when I asked the DHS director, she said it will be commissioned anytime. Now somebody said that the government should give it for a booster dose, they should give freely in government hospitals also. So this, whatever was discussed in expert committee, the points would be conveyed to Dr. Borkar, who is the nodal officer for vaccination in DHS, and I think he will take necessary steps. On 27th, I think Honorable Prime Minister is putting a video conferencing with all these states to review COVID situation in the country with chief ministers of the state, and I think that is the time we will also come to know what is the central government guidelines, new guidelines on the COVID status. मोदी विशीं ट्विटावेल्यान गुजराताचो अपक्ष आमदार मेवानीची अटक हें अभिव्यक्ती लोकशायेक धोक्याचें सिनाल. फाल्यां गोंयांतय आमदार एक्टिविस्टांचेर होच प्रसंग येता. CLP आनी प्रदेश काँग्रेसीन नाझीशाही म्हूण BJPचो निशेध केलो. गृह आदार, लाडली, जाणटे निराधाराचें पेन्शन दिवंक सरकाराक ताकना, नाका थंय पयशे कड्डितात म्हूण CLP फुडारी मायकल उलयला. The main discussion was on Mr. Jignesh Mevani, who is an independent MLA from Gujarat, supported by the Congress. He was arrested on a very flimsy ground, which has sent shockers to the nation, especially all sitting MLAs. Now I think the bail formalities are going on, and again we have seen a tweet that he will be re-arrested again in some other case. म्हाका दिसता आयज आख्खे गोंयच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा जो हो इन्सिडंट जाला हो गोंयांत जावंक शकता बाय bringing in law which is equivalent to Nazi, and we strongly stand by Mr. Jignesh, who is an independent MLA supported by the Congress. We are only after the government that they should release the pension money which our senior citizens have still not got. Grah Aadhar थोडे जाणांचे रिलीज केल्या, maximum लोकांचे उरल्या. This incident which has taken place, everybody agrees that this is encroachment on your right of freedom of speech. So जिग्नेश मेवानी ने एक्चुअली एक ट्वीट भरेलो इन हिंदी. गोडसे को अपना आराध्य देव मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख से गुजरात दौरे पर हैं. उनसे अपील है कि गुजरात में हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल में जो कौमी हादसे हुए उसके खिलाफ शांति और अमन की अपील करें.
आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेक आजीव कॅबिनेट दर्जो दिवपा आड आव्हान याचिका हायकोर्टान काल दाखल करून घेतली. वेंचणुके वेळार सेटिंग करून राणेक कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय जाला म्हूण याचिकादाराचो दावो. कॅबिनेट दर्जो मेळत जाल्यार ताच्या स्टाफाचेर वर्साक 90 लाख रुपया खर्च जातलो. भार गोंयचे तिजोरेचेर. केस 2 मायाक दवरल्या. सिनियर राणेचो कॅबिनेट स्टेटस हायकोर्टात. वेंचणुके वेळार सेटिंग सून देवयाक मार्ग मेकळो करपाच्या बदला प्रताप सिंह राणेक कॅबिनेट दर्जो दिवपाचे थारले म्हूण याचिकादाराचो दावो. I've in my petition pointed out that the lifetime cabinet status to Pratap Singh Rane was given malafidely in exchange for him deciding not to contest the Porien constituency and make way for his daughter-in-law to contest on the BJP ticket. I've given all these details in the petition. The Honorable High Court was today pleased to admit the petition and has kept the matter on 2nd of May for interim relief. 12 स्टाफ लागतलो आणि ताणें लिस्टूय धाडला. ह्या स्टाफाच्या पगाराक टॅक्स पेयरांचे 90 लाख रुपया गरजे शिवाय वतले. So he has already submitted the list of 12 staff that he wants to be allotted to him, and after receiving that, the secretariat officials have swiftly moved and created those 12 posts which will be filled to assist Mr. Pratap Singh Rane in this lifetime cabinet status given to him. I have also pointed out to the court that these 12 staff itself will cost the state exchequer around 90 lakhs a year. So this is a drain on the exchequer, unconstitutional. मुळावे आर्ग्युमेंट ऐकून कोर्टान याचिका सविस्तर सुनावणेक दाखल करून घेतल्या. फुडली सुनावणी 2 मायाक. पुरुटांडा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजे बांदोडकार ग्राउंडाची 3000 स्क्वेअर मीटर जमीन पणजी जिमखानान खाल्या म्हूण खेळा खात्याचो आरोप. प्रकरण खेळा मंत्री गोविंदा मेरेन पावले. जिमखानाचो राजेश खंवटो म्हणटा सरकारी सर्वे प्रमाण फेन्सिंग केलां. वेल्यान खंय सर्गेस्त पर्रीकाराच्या म्हणण्या वेल्यान जिमखानान आपली थोडी जमीन सोडल्या. मंत्री म्हणटा परत सर्वे जातलो. सरकारी जमीन सोडचे ना. पेंजीम जिमखानाचे सेक्रेटरी राजेश बाब खंवटो आमच्या बरोबर इन्स्पेक्शना खातीर आशिल्लो. ताजें म्हणणें कितें आसा की देर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इन बिटवीन द सर्वे नंबर 81 एंड सर्वे नंबर 97 वेर द बाउंड्री स्टार्ट्स फ्रॉम. आनी त्या प्रमाणे हांवें परत एकदां डायरेक्शन्स दिल्ले आसात आमच्या ऑफिशियल्सांक इन द प्रेझन्स ऑफ देर सर्वेयर आनी आमचो गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट सर्वे काम करता तांकां दोगांयकूय जॉयंट इन्स्पेक्शन करून हो जो विशय जो आसा तो विदीन 8 डेज भितर हांवें तांकां परत रिसर्वे करपा खातीर डिरेक्शन्स दिल्ले आसा. 2012 पेंजीम जिमखाना कडेन एक MOU सायन जाल्लो आशिल्लो विथ द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड इट हैज बीन क्लियरली मेन्शन विथ द एक्टर की out of 49,000 and something odd square meter, 30,000 has been allotted to the Penjim Gymkhana. आणि पेंजीम जिमखाना जर 30,000 जर अलॉट जर केल्लो आसात उरपाक जाय ऑलमोस्ट 19,000 और 20,000. बट एज पर अवर डिमार्केशन एंड एज पर आमचे सर्वे प्रमाणे माय ऑफिशियल्स मता प्रमाणे इट इज ओनली म्हणजे 3,000 ते सायडीन शॉर्ट आसा आणि हांगसर ऑलमोस्ट आमचे जवळ जवळ 500 स्क्वेअर मीटर शॉर्ट आसा. जशें आमचे सरकाराची लँड जर एन्क्रोचमेंट जर केल्लो आसा तर डेफिनेटली वील बी इन पोजिशन टू टेक इट दॅट बॅक इन टू द गव्हर्मेंट कस्टडी. और दोनों लैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट. Both are promoting sports. What we are doing on the other side and this side is promote. आमची काही personal land to call it encroached or the language which is being used by press and the team government. जेन्ना आमी आमचे boundaries demarcate करताले सर्वे डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा मिनिस्टराकडे दिल्ली आसा where सर्वे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट सर्वे डिपार्टमेंट has surveyed both the land. जेन्ना Mr. Parrikar was the chief minister, he came here and requested us to give a part of the 30,000 also. आमची एक्चुअली 29,000 कितली तरी 300 काय 400 स्क्वेअर आमची गेल्ली आहे बिकॉज दे वॉन्टेड दॅट पाथवे अराउंड द रिवर. सो नाडी स्पोर्ट्साचे लोक तेपी घेवन येता आनी प्रॉपर्टी मेजता. दॅट इज नॉट द प्रोसिजर अँड दे हॅव गॉन अँड मेड अ UN क्रायटेरिया. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. विज्ञान परिशद गोंयचे वतीन आयच्यान 28 एप्रिल मेरेन गोंयांत 6वो इंडिया सायन्स फिल्म फेस्टिवल जाता.
आयनॉक्सांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फेस्टिवलाचें उक्तावण करतलो. ह्या फेस्टिवलांत गांवगिरे वाठारांतलीं 52 स्कुलां वांटो घेतलीं. फेस्टिवला बरोबर आयनॉक्साच्या वाठारांत तशेंच ओल्ड GMCत एक्झिबिशन आसतलें. फोंडेचे 50 वर्सां पोरने शास्त्री भवनाचें पुनर्निर्माण, फोंडे शाराच्या मास्टर प्लानाक कन्सल्टंट नेमप, नवो पालिका बाजार, रस्त्यावेले गोरवांची वेवस्था, अरिश्ट वेवस्थापन फंडांतल्यान क्रेन खरेदी. फोंडे पालिकेचे खासा बसकेंत म्हत्वाच्यो गजाली थारल्यो. सगळीं कामां G-सुडा वरवीं जातलीं म्हणून नगराध्यक्ष रितेश नायक सांगता. कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू पालिका बाजार आमी मास्टर प्लॅन करतात. ते फीश मार्केट जे आसा ते आमी डेमोलिश करून नवे फीश मार्केट बांदतले आनी ते G-सुडा एक्झिक्यूट करतले. ते शास्त्री हॉल बिल्डींग आसा ती अनसेफ आसा. 50 वर्सांची बिल्डींग ती. थंय इवन इंजिनियरींग कॉलेजीचो सेफ्टी ऑडिट आसा पळय स्वान घेतिल्लो आसा. सो हे सुद्दां G-सुडा शास्त्री हॉल बिल्डींग ही सुद्दां आमी आज डिसिजन घेतला की G-सुडा बांदतले. नकोपणसान ते रेडी जाला. पण डेव्हलपमेंटा खातीर तेंचो कांय ऑब्जेक्शन ना. दिसो तेच्या खातीर हांगा PUD कडेन एकूच आसा तो एंगेज उरता. सो आमी हांव गेलो तेन्ना G-सुडा तेन्ना DMEक सांगलें की आमकां एक सुडा की आमकां एक हें दिवचें नायट सॉल्ट टँकर. म्हटल्यार ते पर्चेस ऑफ क्रेन्स की जेन्ना क्रेन ते जाय पडटा हांगा झाडां बिडां डेंजरस पोजिशनान ज्यो झाडां वयर आसता ती कट करपाक आमकां प्रॉब्लम जाता. सुडा अंडर घेवपा खातीर आमी ती अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड ती फोंड्या सिटी फोंडा टावन हेजो आतां आमकां मास्टर प्लॅन जाय की हांगा ट्रॅफीक मॅनेजमेंट आसा, पार्किंग इश्यूज आसा आनी जे आमची म्युन्सिपालिटीची सुद्दां खूब बिल्डिंग्स आसा, प्रॉपर्टीज आसा. हे मास्टर प्लॅन आमकां जाय. हेच्या खातीर आमकां कन्सल्टंट हांव ते DME कडेन पयर वचून उलयलां. स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट, स्ट्रे कॅटल जे हांगा आसा तेच्या खातीर आमी ते निरंकार गोशाळा आतां ऑलरेडी ते टेंडर जालां 18 लाखाचें. ते अप्रॉक्सिमेटली 18 लाख आसा. ते टेंडर आमी फ्लोट केला. थंय आमी तेच्या खातीर आमकां एक व्हेकल जाय आशिल्लें. ते टेंडर फ्लोट जालें पूण थंय गोशाळा जातली पूण आमकां ती व्हेकल जाय आशिल्ली. तर व्हेकला खातीर आमी ते सुद्दां आमी DME कडेन डिस्कस केला. माय अजून लागपाचोच आसा. लोकांच्या उदकाक हाल. बोगमाळो सरपंच आनी उपसरपंच बायणा PWD ऑफिसांत पावले. लोकांक खंय फाटले कितलेशेच दीस जाले उदक ना. टँकर धाड म्हणल्यार टँकरूय ना. 2 दिसांनी प्रस्न सुटना जाल्यार गांव ऑफिसा भायर एकठांय जातलो म्हणून शिटकावणी दिवन आयल्यात. सम टेक्निकल कितें इशू जालो, पायप फुटले, लिकेज जाली, ओके सम सोल्युशन शूड बी देयर. कांय सोल्युशनूच ना. फोन केलो टँकर ना, आमकडे हे ना ते ना. अरे हाव वी गोइंग टू आन्सर द पीपल. आनी उदकाक इतलो इशू जालो आहा. ओल्ड पीपल दे आर लिटरली क्रायींग एट द पंचायत डोर. वी फील बॅड. हीन आमकां 2 दिसाचो टायम दिला की आपण बुस्ट कधी पंपिंग करून दोन्ही म्हटल्यार गाळींत आनी बोगमाळो जे 2 वाठार लागता आमच्या गांवाक. सो थंय उदक पावतले अशें त्यांनी 2 दिसाचो एक आमकां दिला. नाल्यार थर्सडे आमी परत हांगा येतले आनी बोवाळ करतले जर उदक येना जाल्यार. हे आतां आमी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लें आसा गव्हर्मेंटाक आनी तें सँक्शन जाल्लें आसा. ज्यो लायनी आसात इंटरनल थंय आतां लायन आसा ती अरावंड 125 125 डाया सेंटीमीटर आनी थंय तितली कॅटर करना ती. ताका लागून ऑलरेडी आमी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे अशी एरिया आसात ते हें करपाक रिप्लेस करपाक गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडलें. गव्हर्मेंटान सँक्शन केला. आतां फक्त NIT अप्रुवल जावन टेंडर जातलें आनी थंय आमी 200 mm डाया प्रपोज केल्ली आसा. पेडण्यां तुया तीच गत. थंय बांयचे उदकाचे लेवल देविल्ल्यान पंपिंग बंद पडला. ऑफिसरांनी खंय नजर घालची. आयज ह्या आतां आमच्या तुयन जी आमची विहीर आसा ते विहिरीक सद्या गांवान पाणी ना. ते विहिरीचे पंप वयर आसात, पाणी सकयल आसा. ते मातशे आमी मुद्दम ते जेईक सुद्दां सांगलेलें आसा की बाबा ते मातशे पंप सकयल देवया जेणे करून तो टायम तितलो आमची कमी हे जाता तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. अशा गोष्टी मातसो खंय तरी म्हणजे सरकारान आमदारान किंवा अन्य जे हे जेई आसत यांच्यानी खंय तरी ह्या गोष्टीचे लक्ष दिवपाचो आनी आमचे जे ग्रामस्थांक त्रास जातात पाणयाचे ते खंय तरी आमकां कमी करपाचे आनी बेगीन हेचो सुटावो करपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
साळ न्हंयक जोडिल्ल्या व्हाळांक लागून पावसांत बुट्टी मारूंक जायना. पावसा आदी सगळ्या व्हाळांचो गाळ उसपूंक जाय म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर आनी बाणावलेचो वेंजी मागता. दोगांनी अधिकाऱ्यांक घेवन खारेबांदार जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. न्हंयच्या डिसिल्टिंगा बरोबर मेंटेनन्साकय खंय टेंडर काडलां. मेंटेनन्साचो इश्यू दिसल्यार खंय सांगचो. प्रॉब्लेम कितें जाता, हो पोर्शन पळय आहा विद्याविकास टू हांगा, हो पोर्शन फाल्यां जर कितें फ्लडिंग जालें, कितें उदक वयर चडलें जाल्यार इट वील एफेक्ट मारगांव. म्हणजे आमी म्हणलें ताका जॉयंटलीच पळोवया, तांकां इंजिनियरांक बी आपोवन उलोवया कितें बाबा फाल्यां पावसा पयलीं प्रिकॉशन घेवपा जाय. सो आज आमी इन्स्पेक्शनय केलें थोडे कडेन एक माती आसा ती माती काड म्हूण सांगल्या. थोडे कडेन तांकां सांगलां नाला 3 कितले नाला ते डिसिल्ट कर अर्जंटली बिफोर मॉन्सून. थोडे कडेन तुगेलें ते एक रिटेनिंग वॉल घालपाक जाय नाल्यार तें कॉलेप्स जातलें त्या सायडीन, थंय एक रिटेनिंग वॉल घाल म्हटल्या. मुगे सगळे लोकांक बाणालेचे, वारकीचे, व्हडलेचे हे सगळे लोकांक हांव सांगता हे रिवर डिसिल्टिंगाचो टेंडर पास जाल्लो तेजे बारा मेंटेनन्स आहा. तुमकां दिसता तुमगे हूंय वीड्स जाले, हायसन जालां, तें क्लियर जावपा जाय पावस पयलें. यू प्लीज इन्फॉर्म माय ऑफिस जी मुगे एरिया जे एरिया सरागे हितू आहा तेका पडटा तेका सांगा. But the whole idea is we have to save river Sal. One is to make sure that पावसान फ्लडिंग जावपा नाका आनी दुसरो इश्यू म्हणटा तो मागीर तो जी सिवेज जी वयता तो इश्यू सेपरेट आसतलो विथ द कन्सर्न डिपार्टमेंट. THZP विधानसभेची तृणमुलाची उमेदवार कविता किरण कांदोळकारान TMC सोडली. तिचे बरोबर पंच सरपंचय TMCंतल्यान भायर. TMCची प्रदेश समिती बदलल्या. कविता म्हणटा तृणमुलाचो राजकीय स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोराच्या आयपॅकान इलेक्शनाक लोकांची बिलां बुडयल्यांत. लोक पयशे मागूंक खंय कांदोळकाराच्या दारांत. गोंयच्या राजकारणात TMCच्या पिकेची स्ट्रॅटेजी साप फेल. पयल्याच एंट्रीत विधानसभेत चडशे सिटांचेर डिपॉझिट जप्त. वेंचणुको जाल्यो, आतां हळूहळू एकेकल्याची बिटकी कळूंक सुरू. TMCच्या प्रदेश अध्यक्षाची घरकान्न आनी ZP कविता कांदोळकारान TMC सोडली. बरोबर सपोर्टरांनी आयपॅक खंय टोपी घालून गेले. मेन म्हणजे माझ्या कार्यकर्त्यांची एक अपेक्षा असली की हे फावटी तूं रिजायन जा म्हणून हांगसरल्यान, कित्याक जे तरेन TMC लोकांनी एक्सेप्ट करूंक जाय आसली ती करूंक ना. सो कार्यकर्त्यांचो एक आग्रह आसलो. आनी दुसरो रिजन म्हणजे प्रशांत किशोर आनी आयपॅक जेंच्यांनी जी लोकांची बिलां अथवा कितें ते लोक सगळे आमच्या दारार येवन बसपाक लागले. सो आमकां ते खंय तरी खटकता. आमी असले केन्ना पळोवंक ना आनी आमी असले केन्ना करूंक ना. लोकांचे पयशे अथवा कितें सगळे जाण आमकां आमी लोकांचे कित्याक घेतले. सो हांवें म्हाज्या कार्यकर्त्यांच्या डिसिजनाचेर हयकार दिवन आनी आयपॅकाच्या नाराजगीक लागून ही पार्टी सोडल्या. TMC ममताची तेंची आमकां नाराजगी कांय ना. लोकांनी पार्टी आपले तरेन एक्सेप्ट करूंक ना हांगसर गोंयांत. सो ते हेका लागून म्हाज्या कार्यकर्त्यांचे आग्रह आनी आयपॅकाच्या कारणाक लागून आमी ही पार्टी सोडली. सद्या हांव इंडिपेंडंटूच आसा ZP म्हणून. तेच वाटचालीन आमी फुडें सरतली आमी आनी म्हाजे कार्यकर्ते. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर. कुळें, धारबांदोडे आनी फोंड्यांत 3 प्रायव्हेट रिसॉर्ट स्पायस फार्मा हतयांचो वेवसायीक वापर करतात म्हूण हायकोर्टांत PIL पावलां. कोर्ट 2 मायाक केस आयकतलें. मजगती हतयांचे इश्यूचेर स्टेटसा विशीं हायकोर्टान एडवोकेट जनरलाक लक्ष घालूंक सांगलां. ह्या प्रकरणांनी सरकार कितें करूंक शकता काय म्हूण हायकोर्टान AGक विचारलां. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.